दर वर्सा देशभर सगळ्या शाळांनी 14 नोव्हेंबर हो बाल दीस म्हणून मनयतात। हे निमतान देशाचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सगळ्या शाळांनी आर्गां ओंपतात। मात मंगळारा वीर बाल दिसा निमतान मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी 14 नोव्हेंबराक मनोवपी बाल दीस आनी देशाचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हांच्या मदीं कसलोच संबंध ना अशें अजापीत करपासारखे विधान केला। तांच्या ह्या विधानाक लागून आता एक नवो वाद जावपाची शक्यताय आसा। तुमकां सगळ्या जाणांक आयज पर्यंत चिल्ड्रन्स डे खबर आशिल्लो। चिल्ड्रन्स डे म्हणजे 14 नोव्हेंबर काय ना। चिल्ड्रन्स डे आमी कितें करताली, वेगवेगळी आमी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन काडटाली, बरोबर आसा। नाजाल्यार स्कुलांत आनी कितें तरी आसतालो। ओके, चिल्ड्रन डे म्हटल्या उपरांत आमकां कोण दिसतालो? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कित्या खातीर? कित्या खातीर? तांचो ते दिसा वाडदिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरूंचो त्या दिसा वाडदिवस म्हणून त्या दिसा चिल्ड्रन्स डे। आणि पंडित जवाहरलाल नेहरूंचो एक फोटो गुलाब लायल्लो, आमी ताका हार बीर घालताले। बट आतां सांगल्या त्या प्रमाणे चिल्ड्रन्स डे आणि नेहरूजी हाचो कांयच संबंध नाशिल्लो। आणि परत एक इतिहास आनी कितें सांगलो ना, नेहरूजीक भुरगीं खूब आवडटाली म्हणून तांचो बर्थडे हो चिल्ड्रन्स डे हो मनयलो वयतालो। म्हाका तितूर पडपाचें ना, म्हाका राजकारणात वचपाचें ना किंवा म्हाका खंयच्याच विशयाचेर वचपाचें ना। हांव तेजेर कांय उलयना, तो चिल्ड्रन्स डे आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।